congratulate him also for doing good work for Goa and especially as far as cleanliness is concerned. तो बिचूच न्हू तो दर्यान भितर बसून वचोन जेन्ना ट्युरिस्टांक गेल्ले तेणे बरी बोट भरून कचरो हांवें पळयलो तो व्हिडिओ हाडलो थिंगा म्हणजे लोकांनीच उडयल्लो कचरो कोणे तरी नल्लान उडयल्लो कासोय सापडली ते कचऱ्यान उरली भितर ते जाय आनी तो कचरो सगळो मिक्स सो तेणे रेस्क्यू केले तेणे सोडोवन दिली. It's not only the tortoise but also the cleanliness what came in his mind to clean the sea inside. अशें जर तर फिशरमॅन वयताना थोडोच बसून कचरो हाडीत और आमचे इवन वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर आनी सीजन काबार जाता पळय तेन्ना रिवरी which we are using all the rivers as a backwater tourism ही क्लीनूय करपाची गरज आहा आनी हे सरकाराचें काम न्हू हें तेणीच करूंक जाय. जो तर आमचे बॅक वॉटरान सगळे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर यूज करता एज डॉल्फिन आसूं सायट सीइंग आसूं बर्ड वॉचिंग आसूं क्रोकोडायल आसूं तेणी वचून ह्यो सगळ्यो बाटल्यो काडपाची गरज आसा. थोडे ट्युरिस्ट उडयता बॉटल when they finish the water they just throw it in the river पण हे फायनली काढूंक जाय otherwise it is harming the vegetation at the side especially the mangroves. जे मॅनग्रोव ग्रो जाता थिंगा वचून ते बॉटल्स पडटा आनी ते वयर येवपाक दिना आनी हें बरें काम बाब पेलेन केलां. वी वील सी दॅट जेन्ना आमचे फंक्शन आसतले आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसूं ऑर आमचे नॉर्थ गोवा वी वील कम एंड ऑनर हिम विथ अ सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर ताका आमी दितले फ्रॉम गव्हर्मेंट सायड. गूड जॉब. अशें जावपाक जाय गोंयान. आमचे लोकल स्टेक होल्डर शूड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोकल स्टेक होल्डर जो तर चिंतीत की आमी भायल्याच लोकांक हाडून काम करूंक दितले आनी भायलेच लोक आमचो धंदो सांबाळटले जाल्यार आमी स्टेक होल्डर काबार जातले. सो स्टेक होल्डर शूड 100% टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. Want to say regarding this scene? So, आमी टुरिजम फिशरमॅनांगे भुरगे पूण आमी टुरिजमा जियेले. आज म्हाका दिसता आतां मायकल सरान सांगलां थायलंड श्रीलंका आनी आनीक व्हिएतनाम ह्यो खरें हांव दुखून चिंतल्या सारक्यो सकयल गेलो कंट्री तेमी कोस्ट लोकलानू कोस्ट कोण त्यो कंट्री तेमी सेल्फ वयर काडय. तेका लागून म्हाकाय दिसलें जेन्ना हांव डॉल्फिनां घेवन गेल तेन्ना हो एक बांच 1 टन कचरो प्लास्टीक बॉटल्स प्लास्टीक बाकेट्स रोप आनी लॉट ऑफ गार्बेज हांवें तो भायर चोयलो डीप सिया. जेन्ना चोयल तेदो मुगे ड्रायव्हरा म्हळें बोट टर्न कर वो आमी भरया आनी वयर घेवन या कित्याक आमी जियेताय टुरिजमाचे आनी फिशिंगाचे. जेन्ना हांव ते बोगलेर कालेक कोच वखदां 2 डॉल्फिनां 2 कांसोळ्यो हांवें चोयल्यो आनी आमकां दिसल्यो त्यो मेल्ल्यो म्हूण सुमार 1 म्हयनो नाजाल्यार 15 दीस पूण त्यो आहलोल्यो. जेन्ना आमी त्यो काटासतो आमकां येना जालें आमकां मॅन पावर आसना पूण आमगे 3 जाण ड्रायव्हरांनी आनी हेल्परांनी आमी 1 टन कचरो बोटीन घेवन कांसळे बोटीन घेवन वयर हाडून फॉरेस्टाकय दिल्यो सेफ्टी करपाक. हें आमी कित्याक करूंक पडटा आमी दोयरो म्हळ्यार आमचे नुस्त्याकार भाव आनी शेकवाल भाव टॅक्सीकार भाव वॉटर स्पोर्ट भाव आनी गोंयचे लोक देव म्हूण मानता. हें तर हांवें काम केल्यारच आमकां टुरिजम येतलें तेका लागून हें म्हाका करूंक पडलें. आनी हांव आमचे गोंयचे गोवोरमेंटाको मागतां BJP सरकारा कडेन एनसा सर तुमगेलो CM बाब बरो मुडा आयलो आहा कित्याक तेणें आतां आमगे जे मनशां आमगे लोकांगे घरां आहाय गरीब लोकांनी घरां NSC पंचायतीको मागल्या नाजाल्यार सेक्रेटरीको मागल्या तांकां म्हयन्यान पाटी घाताय काम कोनाय. सो CM बाबान सांगिल्लां विथीन 3 days तांकां 5 yearsची हाऊस टॅक्सा NSC हाळ्यार हे हाऊस टॅक्स हाळ्यार तुमकां डायरेक्ट दितले म्हूण. नंबर 2 तेणें हे सुमना मोदेंच आनीक काम बरें केलां. एवरी 500 मेत्रांचे टुरिजम पुलीस आसताय आनी आमगेले हे ट्रॅफिक पुलीस आसताय आनी जे आम पड बोताय ते टुरिजमाचे इंडियन तांकां फायन दीत रावताय हेल्मेट घालून आनी कितें जालां हेंचान. हें टुरिजम स्टेट्सा हेसो करपाक नाका पूण काल आमगे CM बाबान मुळा हेसोलें करपाकूय हांव कोण दिवपा ना. 1.5 वोरोस ऑल्तून गेले सगळे लोकां पासत लोकांक कितें जाय टुरिजमा जाय तेसो बरें करीत येवाय तुमी.
इतलें सांगून हांव मिडिया भावांनी आमगे गोंयच्या भावान देव बरें करूं म्हणटा